सुरवातेक सगळे आमी गीत घेवया A6 पेज नंबर 3 A6. देव आमचो बाप तूं मोसो बाप, देव आमचो बाप तूं मोची भोय, जेजू आमचो बाप आनी आमी हे जेजू सोगी आमी सोगली हे देवा उतर आयकोता तेन्ना आमी हे जेजू सोगी हे ताच्या नांवान प्रार्थना तेन्ना आमी एक जेजू सोगी हे देव आमचो बाप तूं मोसो बाप, देव आमचो बाप तूं मोची भोय, जेजू आमचो बाप आनी आमी हे जेजू सोगी आमी सोगली हे. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो. तुमकां दिवं. मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सदाशिव परब हाच्या ओतम्या पासत. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिनवासून प्लासिनो दा क्रूज हाच्या इंतेसावान. तशेंच आयज आमी मागुया आपलो जल्माचो दीस मनयतले आमच्या भावा भयणां पासत जेडन डिसोजा, जोयश वाज, डायमंड फेर्नांडीस, जेफ्री वेगस आनी मिवॉन आझावेदो आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. तांचेर सगळ्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. जीं कोण सगळीं बरीं नात तांचेय पासत आमी मागुया. आमचे जाणटे पाद्री भाव थोडेशे बरे नात, भोव करून कोविडाची व्हायरस तांकांय इन्फेक्ट जाल्लो आसा, तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, हें सुमान निती आनी शांती पासत भेटयलेलें आनीक आमी निती शांती पासत मागत आसा, मागत आसतले. जायत्यो वस्तू आमच्यान जायनाच्यो आमकां दिसता, जाल्यार देवा लागीं सगळें जाता म्हण आयज आमकां जेजू सांगता. आमच्यान जें जायना तें देवाच्यान जाता. जाल्यार आमचो विस्वास, आमचो भावार्थ देवाचेर थीर घोट सांबाळूंक आमकां ह्या आयचे मिसाचे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी देवाचेर विस्वास बेश्टो पलको दवरला, फकत ओंठांचो तोंडाचो, पूण काळजांत तावन देवाचेर विस्वास धरून आमी काळजीदारपणान फुडें सरूंक ना. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगपार बरी सगळ्याक देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलेलीं वर्ती देणी तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें भासायलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. एझेकियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, तिराच्या कुंवराक सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुजें काळीज गोरवान भरोन तुवें म्हणलें, हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. जरी तूं मनीस आनी हांव देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय.
तूं खरेपणी दानियेला वोन ओदीक जाणार, तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठायल्या. तुज्या थेव्यांनी तुवें भांगाराची आनी रुपयाची रास केले. तुजे हिकमतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयले आनी ही गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीज ओदिकूच गोरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय तर हांव तुजेर परक्या लोकांक धाडटां. अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक तुजे उत्तम जाणवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजें वैभव भोश्टायतले. ते तुका एके खणींत उडयतले आनी दर्या सागरा मदें तूं जबरदस्तेच्या मरणान मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय? ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या खुन्याच्या चोपक्यांत सांपडलोलो. सुनोत करूंक नासलोल्या भाशेन परक्याच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. आमचो जबाब, मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. परतून म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांव कूड करूं तो मनशां मदलो तांचो उगडास हांव निगूत काडून उडयतां. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मान फसवो न्हय. आमचे बळान जैत व्हेलें, सर्वेस्पराचे हातूंत कांयच ना अशें तांणी म्हणचें न्हय. तांचे राष्ट्र मोटवे दिश्टीचें निर्बुद्धी जाणवाय नासलोलें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000चे फाटाफाटी लागतले आसले. पूण ताच्या खोडपान तांकां विकून दिलीं. सर्वेस्परान तांकां सोडून दिलीं, देखूनच अशें जालें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो वसमू करचो दीस. तांचें निर्मण घोडघोडीत येता, कारण सर्वेस्पोर आपले परजेक नीत करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करून वेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी गिरेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, गिरेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक कठीण जातलें. ओय, आनीक एक सांगता, गिरेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शिस्त थटाकले. तांणी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें, मनशां कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता.
तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगलें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या शिवासणार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिवासणांचेर बसतल्यात आनी इस्रायेलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडल्यान तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात ती निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं ती पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्त. भाव भयणीनो, आमी सगळीं ह्या संवसारांत जी आसात ती हेतू कितें आमचो ह्या संवसारांत? ल्हान आसतना आमी भुरगीं आसतना दोतोन शिकल्यान, देवान तुका कित्याक रचला? देवान म्हाका रचला आपली ओळख घेवंक, आपलो मोग करूंक आनी मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक. म्हणटच देवान जरी तर आमकां रचल्यात जाल्यार ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जियेल्या उपरांत आमी तारण जोडूंक. तारण सगल्यांक जाय, पूण तारण सगल्यांक मेळटलें? हो प्रश्न जो शिसांनी जेजूक विचारले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळटलें? आनी हो प्रश्न आयलो कित्याक? तो एक धाकटो तरणाटो, गिरेस्त तरणाटो जेजू लागीं विचारपाक आयलो, कितें करपाक जाय सोमिया हांवें? सर्गीचें राज जोडूंक, तारण जोडूंक. आनी जेजून ताका सांगलेलें, सगलें सोड, तुजी गिरेस्तकाय सोड, ती दुर्बळांक दी आनी यो आनी म्हजो पाटलाव कर. वय पयलीं ते कायदे जे आसात ते पाळपाक जाय, 10 मानामेंत आसात ते पाळपाक जाय. आनी हें सांगलें तेन्ना हो तरनो धाकटो गेलो, कित्याक ताचे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसली. आनी असल्या वातावरणांत जेजू शिकयता, गिरेस्तकाय आमकां ह्या तारण जोडपाचे वाटेर एक व्हडली आडखळ जावपाक शकता. आशा, ग्रीड आमची आमकां तारण जोडपाचे वाटेर एक आडखळ जावपाक शकता. आनी ह्या सगल्याचें मूळ म्हणल्यार आमचें गर्व, प्रायड. ही प्रायड जी आसा, हें गर्व जें आसा तें आमकां आमचें तारण जोडपाचे वाटेर एक व्हडली आडखळ जावपाक शकता. आनी आमच्या मदल्यांक ही जायत्या जाणांक प्रायड आसा, हें गर्व आसा. भोव करून जांच्या हातान चड दिल्लें आसा, जांच्या हातान पदवी आसा, जांच्या हातान दुडू आसात, गिरेस्तकाय आसा, तांकां आयज मोठीच ही प्रायड, हें गर्व भरलेलें आसा. आनी जशें हांवें पयल्या वाचपान देव इजेकिएल प्रवाद्या वरवीं उलयता, निती शांतीचो प्रवादी तो. आनी देवान करीत भाशेन सांगलां, तूं देव जावपाक सोदताय? तीर म्हणटात तें एक शार, आनी तें तीर शार म्हणटा तें एक पोर्ट टावन. जशें परी आमचें आतां वास्कोचें शार आसा, पोर्ट टावन. थंयसर पोर्ट आसलो आनी जायतो वेपार धंदो जातालो. आनी थंयचो जो राजा आसा, हो कुंवर जो आसा, ताका हो संदेश इजेकिएल प्रवाद्या वरवीं कितें समजता हितून? तूं देव जालाय, जायतें केलां तुवें, एकदम बरें केलां, काय बरे भाशेन देवान मानून घेतलां, तुजी हिकमत तुवें वापरल्या, गिरेस्तकाय जोडल्या, तूं वाडोवन व्हडलो जाला, तुजी संपत्ती वाडयल्या, सगलें एकदम बरें. पूण हें सगलें करता तेन्ना तूं जरी तर देव जालाय जाल्यार परतून सकयल पडपाचो वेळ आयलो. आनी तुका सकयल उडोवपाक दुसरे जे कोण भायले, जे तुजे बाराबरचे न्हय, तुज्या गोत्रांतले न्हय, तसले मनीस येवन तुका खाला उडयतले. आयज हें आमी चिंतपाची गरज आसा. आयज जे कोण उद्योगपती आसात, जे आयज आमचे फुडारी आसात, राजकी फुडारी आसात, जांच्या हातान पदवी आसा, तांणी पदवी घेतल्या वेगवेगळे भाशेन, आपली हिकमत वापरून तांणी घडये ही पदवी घेतल्या, दुडू एकठायल्यात, सगलें केलां आनी आजून पासून करतात. पूण हातून एक वस्त जी दिसती पडटा, सगलें चुकीचें म्हूण जाणा जावनूय आपणाची प्रायड जी आसा, हें गर्व जें आसा तें घेवन आपूण देव जाल्ल्या भाशेन करतात.
आनी असल्यान हो संदेश आयज खेरीत भाशेन जरी तर तूं देव जालाय, तुजें गर्व तुका वयर चडयता, जालो वेळ आयलो सकयल पडपाचो, तयार जाव सकयल पडपाक. जाल्यार हे कोण सकयल पडटात तांकां कितें? तांचो देव मोग करिना, तांकां तारण ना. होच तो प्रश्न शिसांनी जेजूक विचारलेलो. 2 वाटेन आसात. एक वाटेन हे कोण गिरेस्त मनीस आसात ते, जरी तर गिरेस्त मनीस सर्गीच्या राज्यान भितर सरचे नात जाल्यार तारण कोणाक मेळटलें? कित्याक सगळे आमी ह्या संवसारांत आसतना आमची वाड, आमची उदरगत जावपाक वावुरता, आमी दुडू एकठांयता, आमी आमचे गूण फुलयता, सगळे आमी करता. म्हणटूच कोणाक तारण मेळचें ना? जाल्यार प्रश्न आमच्या दुडवांचो वा आमच्या गुणांचो वा आमच्या नामनेचो न्हय, प्रश्न आमच्या गर्वाचो. जो कोण हातून आपलें गर्व वयर काडटा आनी आपली प्रायड दवरता आनी आपूण देव जाल्ल्या भाशेन करता, तांकां तारण मेळचें ना. मनशाच्यान तें जायना, पूण देवाच्यान सगळें जाता. कितलोय धडीरो मनीस आसत जाल्यार ताका साल्वार करूंक देवाच्यान जाता. आमी घडये जायत्यांचेर आयज शिराप घालता बोटां मोडून. आयज घडये आमी जायत्या जाणांक मरण पासून मागता आमचे मदलीं. थोडीं जाणां ह्या दिसांनी जेन्ना कोवीड-19 पसरलेलो आसा, जांचो आमकां राग येता तांकां पासून असले शिराप घालता. कोवीड जावन मेल्यार पुरो म्हणप न्हू, तें बरें न्हू. पूण आमच्या काळजांतल्यान, आमच्या मनांतल्यान असलीं उतरां भोव करून जे कोण वर्ती पदवी घेवन आसात तांचे पासत असलीं रागाचीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान घडये भायर सरतात. आनी ते घडये साल्वार जावचे नात अशें आमी समजता, ते सुदरचे नात अशेंय आमी समजता. भाव भयणीनो, जेजू आयज सांगता देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देवा लागीं सगळें जाता, मनशां लागीं तें जायना. सायबीण मांयक जेन्ना आंज बडवो दिश्टी पडलेलो जेजू जावपाचो आसा म्हूण सांगपाक, एनान्सिएशन, तेन्नाय हीं उतरां लुकासाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटात. देवाच्यान जायना तसलें कितेंच ना, देवाच्यान सगळें जाता. आयज आनीक एक पावटी बागेवन मातेवाच्या शुभ वर्तमानान सगल्यांक तारण दिवपाक देवाच्यान जाता. मरण हाडटा आनी जिवन करता तो हांव एकलोच देव. ह्या पासत भाव भयणीनो, आमकां तारण मेळचे पासत आमचो भावार्थ भोव गरजेचो. आमचें गर्व देंवोवपाक भोव गरजेचें, आमचें पातक सोडूंक भोव गरजेचें. आनी बाराबर आमी येवन एकामेकाक आमी वयर काडून फुडें सरूंक गरजेचें. आनी होय प्रश्न आमकां येता, कोणूय कितें करतलो जाल्यार, कसलोय प्रोजेक्ट आमच्या हातान घेतले हांव, समाजीक वावर करतले हांव, ओ इगर्जेचो वावर करतले हांव, म्हाका कितें मेळटलें? आमकां कितें मेळटलें? शिसांनी तो प्रश्न विचारलेलो. जें कितें बरें आमी करता तातूंतलें एक पासून आमकां मजुरी दिनासतना भायर पडचें ना. सगळें जें आमी बरें करता ताका सगळ्याक आमकां मजुरी मेळटलीच, होय विस्वास धरून आमच्यान जाता ते भाशेन आमचो वावर करूंक आनी देवाचेर विस्वास, देवाचेर भावार्थ आमचो सदांच थीर दवरून आमी फुडें वचूंक, वायटाचेर झूज मांडीत, जैत बऱ्याचें जैत घेयत फुडें वचूंक कृपा मागुया. भेटोने वेळार गीत घेवया. C24 पेज नंबर 38. C24. मातयेचें भांगार करून शोभताय तूं एकाच उतरां. माती तूं आमची जिणी भांगार कर पवित्रात्म्या. दयाल बापा भक्तीपणा किरकोळ हळग्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वरदान. तुका भोगता आमचे वरदान. तूं सोपू जिवो जेजू, ओ मोड भांगार आमचें. आमची जीण बदलून आतां जेजूचें जिवीत जावचें. दयाल बापा भक्तीपणा किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका भोगता आमचें वरदान. तुका भोगता आमचें वरदान. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाखे पवित्र सोबेच्या आदावांक सर्वेस्पोर मानून घेवन.
प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचें मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थांय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पर्जा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. तुज्या कुर्सानी जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मनशां लागीं तें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. ह्या वेळार माग भोव करून जे कोण मनीस आसा जांचो तुका राग येता, जे कोण सुधरचे ना अशें तुका दिसता, काळजांत तावन ह्या वेळार माग असल्या मनशाच्या कॉन्वेसांवां पासत.
त्याच भावार्थान आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तुजी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां दाळी पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळी संसारचे पाप कापलेली काढलेली आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसारचे पाप काढलेली आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसारचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगालो जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय मूळ. हाजीर आसाय हांव सोत मानता. हांव सोद मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडये हे घोडे तुका तुका हांव संस्कारांत संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता. हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून कितेंच वेगळो कितेंच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D26 पेज नंबर 61. Fawan sumya Giru mojetai tuka Uloi bogore kuto Maka famoshku Surgi tuje shiwason Nurai tuka surgo Orgulhai tu devor Irgol patya pasun Surgi tuje shivason Tura tu kasorko Orgulhai tu devor Irgol patya pasun. सोमी म्हणटा, हांव तो जिवो उंडो स्वर्गार्थावन देवून आयिल्लो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा, संवसारांत ताचो रुपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज आमचे मागणे उबारता आसतना खेरीत भाशेन सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. आमच्या गांवांत कालच्या दिसाक आनीक एक फामील, 2 जाण भुरगीं, आवय आनी बापूय, आख्खीच फामील इन्फेक्टेड जाल्ली आसा.
तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया, तांकां देवान राखूंक सांबाळूंक, आनी हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. जे आमचे जाणटे पाद्री आसात आनीक तेय पॉझिटीव मेळ्ळेले आसात, तांकांय राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. सोर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, सर्व पदवीदार आणि काकलुत्सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तुझ्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टावतल्यां पासत कश्टावतल्यापासून तुका आमी प्रार्थना उबारतात. प्रार्थना उबारतात. ती कोनवाळाय कोनवाळाय आयकून घे. ऐकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पिडा नियंत्रणा खाली नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून दगदवतल्या बेगीनूच इलाज इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीन. आमेन. आयज सांजे 7:15 वाजता आमी पवित्र संस्काराची बुजवण करतल्या. चोथरा आयदोरची आमी सोमार, बुधवार आनी शुक्रार करतल्या. आतां ह्या सुमानान मातशी बदल केल्या. मंगळार, ब्रेस्तार आनी सोनवारा दिसाक पवित्र संस्काराची बुजवण सांजेर 7:15 वाजता जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडून शेवटा गीत घेवया F15 पेज नंबर 92. म्हजो पाटलाव करूं तुजी खुशी जाल्या, तुजो कुरिसुबा चलये म्हजे फाटल्यान. तुमचे मोदें कोणूय ओड जावंक सोदी जाल्यार सगल्यांचो तो जावचो ल्हानवीक सेवक चाकून. म्हजो पाटलाव करूं तुजी खुशी जाल्या, तुजो कुरिसुबा चलये म्हजे फाटल्यान.